हाय, हांव अंजू. सगल्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आयज संडे. आमी आयज फॅमिली सांगाताक कॅल्विस्टन बीचीर आयल्यात आनीक आयज आमी हांगासर हे तोड्यान जायते टोटोय आसा तांकां जेवण घालूंक आयल्यात. आमी जेवण घरासून हाडिना बट तें जेवण आमी थंयच शॉपाचेर घेता तांकां घालपाक. सो तुमी पळयलां ह्या प्लेटींनी जे शेवणी आसा तांकां जेवण दवरलें आसा आनीक ह्या कॉपांनी तांणी जेवण घेतलां हे टॉटॉयसाक घालपाक. हांगासर जायते टॉटॉयस आसा. डिफरंट टॉटॉयस ह्या उदकान आसात हें जेवण. हांवूय बी थोडें जेवण तांकां घालता. जेन्ना लोक हांगासर तांकां खावूंक येता तेन्ना ते वाट पडून रावतात आमकां कोण जेवण घालतलो आनी आमी सगळे एकठांय जावन ताका खातले तें जेवण खावूंक रावतात. तशें हांगा जायती शेवणीं बी तें जेवण तांकां घालता तें खावूंक ती आपलेंय बी तें जेवण खावून पोट भरतात. हांकां जेवण घालतना जिवाक इतली आनंद मन जाता तुका सांगू. तांकां पळोवन जिवाक इतलें बरें दिसता. आमी मुणगे 2 वरां हांगासर बसून आमी वेळ सारता तांकां पळोवन तांकां जेवण घालून. सदांच आमी म्हयन्याक 2 पावटी आमी हांगासर येता तांकां जेवण घालपाक. काय बरें दिसता न्हू पळोवपाक. ही शेवणी तांकां घालता तें जेवण अर्दी खावन काबार करतात आनीक अर्द ते कांसो आपूण खाता. हांवें चिंतलें दोगांय एकठांयच रावून एक पिक्चर काडूंक. विडियो करतना हांवें तितूनच आमचोय एक धाकटेशें क्लीप हांवें तितून एड केलें. सोबीत काय पळयतना आमी म्हटलें की थोडोसो वेळ आनीकूय जेवण घालुया. आमी भरपूर जेवण हाडलें आनीक घालूंक सुरू केलें. म्हजीं भुरगीं आतांचे फुडें टोटोयांक जेवण घालता. तुमच्यान पळोवं येता पळय टोटोय कशे परेन बुगलेर येवन ते जेवण खाता. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हजो हो व्हिडियो पळोवंक.